नमस्कार. आजच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. जशे फाटले 4 आठवडे भलायकी मंत्री सतत आमचे कडेन तुमचे कडेन संवाद साधतात. तातूंतलो आयचो हो दीस. आमचे बरोबर आसात गोंयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे. सर, what is the news you have for us? News is good news as far as today is concerned. आयज आमी हे आमचे तुमकां इट्स अ हॅपी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कारण आमी शुन्यचेर पयलीं आशिल्ले आनी तेजे उपरांत परत एकदा 7चेर आंकडो केलो, परत 7च्यान 6चेर आयलो, 6चेर परत एकदा 5 कमी जाले, मागीर 2 आनी आतां आय एम हॅपी टू टेल द पीपल ऑफ गोवा थ्रू योर medium is that I was in the lab just now along with our team, and most importantly is that the last case that was there, he had turned negative 24 hours back. We have repeated it as per guidelines, and we are now negative again with the concerned patient who was at the COVID hospital and ESI hospital in Madgaon. I would like to thank all our team headed by Dr. Edwin, our Dean, our Secretary Health, our Health Services, and our Dr. Savio and his whole team that this test has come negative. As far as Goa is today concerned, officially we don't have a single COVID-19 case in the state of Goa. So as of this moment, zero active cases. Zero active cases. आणि त्याच्या भायर परत एक वर्ड ऑफ कॉशन. आयजच्या दिसा आमी झिरो एक्टिव्ह केसीस आमी परत कॉशियस जावपाची गरज आहा. तुमकां फोन मारपाचे पयलीं आनी आमी ऑनलायन येवपाचे पयलीं हांव केंद्र सरकाराचे युनियन हेल्थ मिनिस्टर आनी सेक्रेटरीक इन्फॉर्म करून, आमच्या आतां मुख्यमंत्रीचो म्हाका फोन लागना जालो तांकां बी इन्फॉर्म करतलो की आयज ही परिस्थिती तेंचे सगळ्यांच्या सहकार्यान, आनी मुख्यमंत्री एक खांब्या सारके म्हाज्या फाटी आनी आमचे टीम आनी आमचे हेल्थ सर्विसीस बरोबर रावन तेणी आमी हे सगळे आमचे पूर्ण टीम, एंड दीस क्रेडिट गोज ओनली टू द डॉक्टर्स and the officers, even the chief secretary, secretary health, and आमचे पूर्ण टीम डॉक्टर सावियो, डॉक्टर एडविन, जे दीस रात थंय वावरून आनी फुडें रावन पेशंटाक ट्रिटमेंट दिवन आमी ह्या आमची आयज परिस्थिती झिरो केसीसचेर आयिल्ले आसा. हांव एकूच कॉशन करूंक सोदता प्रुडंट मिडियाच्या माध्यमांतल्यान की वी मस्ट बी व्हेरी केअरफूल. वी कॅन नॉट टेक एनीथिंग इजी. आनी आमी जर लूज रावले, इट विल बी अ फॉल्स सेन्स ऑफ सॅटिस्फॅक्शन दॅट वी आर सेफ. We have to now mop up. आता सगळीकडे पेपरान येता की industrial activity as per MH guidelines and all will be starting. We need to see that our testing facilities are all on track. We need to see that all our facilities, आणि आम्ही जे किओस्काचे तुमच्याकडे हांवें चर्चा केली GE कडे आयज पुर्ती आनी त्यांची पूर्ण टीम आणि आमची सोशल मिडियाची टीम बी जे आहा, आमचे फ्रेझेल, कोमल, हे सगळे आमकां सहकार्य करून आमी दीस रात आमचे एकूच आशिल्ले की जे कितें आमी करता लोकां फुडें व्हरप. आणि हे सगळे करून आमचे पूर्ण टीम आयज एक्टिव्ह रावन आमचे डॉक्टर्स दीस रात खंयचे दीस सुटी पळोवन नासतना आमी काम केल्ले आसा आनी काम करपाची गरज आहा. आयज GE कडे आमचे 10-12 किओस्क येतले, एअरपोर्टार बी किओस्क आमी घालतले. तुमच्याकडे हांवें ऑलरेडी पयर चर्चा करतना सांगलेले आसा की आमी वी हॅव टू मॉप अप टेस्टिंग फॅसिलिटीज. We have to make testing more accessible and easy. As per ICMR guidelines, we'll be taking the swabs. We'll be having smart kiosks, which I'll share with you shortly. Smart kiosks in 12 locations. Tomorrow we are having a meeting with Secretariat to decide where the locations are. They will also include आमचे बॉर्डरीचेर बी आमी किओस्क घालतले. गोंयान जो कोण येता, केन्ना एअरवे चालू जातली, आमी इन्सिस्ट करूंक जाय. ऑलरेडी पत्र बरयल्लें आसा हरदीप पुरीक, आमचे केंद्र मंत्री सिव्हिल एव्हिएशन, की आमी हे करू शकता काय. आणि आम्ही can we insist as a state that we would prefer people coming from, so we have not yet got a clarification, but आम्ही स्ट्रिक्ट रावपाची गरज आहा. इवन आमचे गोंयचे सीफेरर भाव भायर आहा, माझे इतलेंच मत आहा की आमी तांकां टेस्ट करून भितर हाडपाची गरज आहा आणि तेन्नाच आमकां फॅसिलिटी आमी योग्य तरेची आमी गोष्टी करूं शकता. तांकां ऑफ शोरूच आमी टेस्ट करूंक जाय आणि गरज पडल्यारूच क्वॉरंटायन फॅसिलिटी जे करूंक जाय ते आमकां एक 3 स्टार 2 स्टार ह्या तरेचे हॉटेलां घेवन जे खंय किचन चलता त्या तरेची फॅसिलिटी घेवपाची गरज. तेजे फुडें आमी वचपाची गरज ना. हॉस्टेल्स हे सगळे गोष्टी एक्टिवेट करून आमी हांकां त्या तरेचे फॅसिलिटी दिवंक जाय. पूण म्हाजें मत जर विचारल्यार जे मुख्यमंत्री ठरयतात ते मार्गार आमी वयतले, मुख्यमंत्री जे आदेश दितात त्या मार्गार आमी वयतले आणि त्या तरेन आमी आमचें काम करपाचें डिपार्टमेंट काम करतले एज पर इन्स्ट्रक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर. म्हाजें मत इतलेंच आहा की जेन्ना सीफेरर येता आमचे गोंयचे भाव तांकां आमी हाडूंकूच जाय, पण तांकां ऑफशोर टेस्टिंग करून त्या तरेची फॅसिलिटी मॉप अप करपाची गरज आहा. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा माझी चालूच आहा, पण मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून फायनल डिसिजन घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आणि आमच्या हेल्थान कितले आमी हाऊ डू वी मॅप दीस, हाऊ डू यू मॅनेज इट विथ द एक्झिस्टिंग सेटअप, existing infrastructure of health facility. We should do that. We should not in a knee-jerk reaction just go and take a large 5-star hotel. बी येवपाची गरज ना खंयच. हे माझे पर्सनल मत.
एक म्हाका गजाल सांगात की हो जो प्रोसेस आसा म्हळ्यार खूब बरें दिसता की 0 एक्टीव केसीस जेन्ना दिसता तेन्ना बरें मनाक समाधान दिसता. ही जर्नी कशी आशिल्ली आणि व्हॉट वेर द सिलियंट फिचर्स ऑफ दीस जर्नी जी घडये आज बाकीची राज्याय इम्प्लिमेंट करपाक शकतात? काल म्हाका हेमंत बिस्वा शर्मा जे आसामचे मंत्री आहा, जे माझे बरे मित्र आहा, त्यांनी फोन केल्लो आणि त्यांनी आपल्या राज्याचे म्हाका दे टोल्ड मी अबाउट हाऊ दे आर गोईंग अबाउट इन देअर स्टेट. What happens in this journey, all the team of doctors and all our people who have put their who are working on the front line, आम्ही आता सगळ्या फ्रंटलाईन डॉक्टर्स अँड फ्रंटलाईन वर्कर हांकां टेस्ट करपाचे आमचे प्रयत्न चल्ला. पयर मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाताना आमच्या आउटसोर्स एजन्सीज बी प्रधानमंत्री आमचे नरेंद्र मोदीजीन जे घोषणा केली की त्यांना 50 लाख पर्यंत इन्शुरन्स प्लस दे गेट 20% इन्क्रीमेंट इन देअर सॅलरी फॉर दिस पिरियड ऑफ कोविड. हे सगळे आणि प्लस इट वॉज प्रिटी स्ट्रेसफुल. इट इज स्टील स्ट्रेसफुल. जस्ट बिकॉज वी आर झिरो दॅट डजंट मीन वी आर सेफ. दिट ओनली गिव्स अस आमकां फक्त वेळ गावता कॅपॅसिटी बिल्डिंग करपाक. आमचो प्रोटोकॉल कितें आहा पयर आमी रुबिन इब्राहिम म्हणून आहा प्रायम मिनिस्टर इकॉनॉमिक कमिटी अफेअर ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स प्रधानमंत्रीची जी कमिटी आहा त्यांचे कडे त्यांची चर्चा जाता. त्यांचे मेंबरा कडेन आमची चर्चा जाली. नीलकंठ मिश्रा त्यांचे कडेन आमची चर्चा जाली. ते कितें सांगता पूल टेस्टिंग आणि हे जे कितें ते सांगता त्यांच्या माध्यमांतल्यान त्यांचे कडल्यान नॉलेज घेवन ICMRचे भितर जे बसता त्या तरेची फेसिलिटी तयार करपाचे आमचे प्लॅन चालू आहा. आम्ही ऑलरेडी आमचे कडल्यान 5 कडेन मॉलबिओचे आम्ही इक्विपमेंट इन्स्टॉल केल्ले आसा. आनी एक इन्स्टॉलेशन मडगांव करपाचें आमचें काम चल्लां. त्याचबरोबर रॅपिड टेस्टिंग किट अँटीबॉडी किट काय प्रमाणात हाडून दवरतले, पण ते फक्त हॉटस्पॉट्स आणि बाकी काय गोष्टी त्या तरेचे फेसिलिटीन आम्ही ते उपयोग करू शकता. पण आमकां एक वेगळ्या तरेचो प्रोटोकॉल, वेगळ्या तरेचे सिस्टम आणि इनोव्हेशन थ्रू टेक्नॉलॉजी, यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी. आणि तुम्ही पळयताच की आम्ही इम्युनायझेशनाचो प्रोग्राम चालू केला. अँटीनेटल आम्ही सगळे प्रत्येक सब हेल्थ सेंटर RMD चालू करपाचे आमचे काम चालू जाल्ले आसा. पण हे सगळे इनोव्हेशन ऑफ टेक्नॉलॉजी आम्ही सुरुवात केल्ली चॅटबॉटच्यान, जे खंय इन्फॉर्मेशन गावता मनशाक अबाउट दीस पर्टिक्युलर कोरोना व्हायरस. त्याच्यानंतर आम्ही टेस्ट युअर सेल्फ covid.goa.in, त्याच्यानंतर आम्ही कॉल डॉक, त्याच्यानंतर आम्ही क्लिनिक हेल्थ केअर बरोबर आम्ही टेलिकन्सल्टेशन चालू केले. आम्ही इनोव्हेशन आणि टेक्नॉलॉजीचो वापर बी केल्लो आसा. आय थिंक गोवा इज डन प्रिटी वेल. And after that, I think Mr. Kejriwal's government also is using CallDoc in Delhi for the people of for Delhi. We have actually gone one step ahead in terms of innovation, technology, and we have lots to do in terms of testing. I only want to suggest to you, please make the people aware. And through the Chief Minister's assurance and what we had already discussed, and I had already mentioned to you that masks wearing in public spaces must be made mandatory. It is very important that industrial workers should be tested. Today in my own colony, I suggested to the housing society president, I said, if you want any testing facility, we will create and mobilize the people so that everybody can be tested. कारण लोकांक गरजेचे गोष्टी असतात, मनीस कामाक, जाणटे लोक असतात, they cannot go out. So we have to take help of housing societies also, send our team and organize for their swabs to be taken. We are a small state. We can do many things, and we must do those things that are totally different from other protocols in other states and reach out to the people to keep Goa safe. एक गजाल, ही जी जर्नी आशिल्ली फ्रॉम 7 to 0, व्हॉट वेर द मेन पॉइंट्स, माइलस्टोन्स इन दॅट, आणि बाकीची स्टेटीक जर तुमकां एडवायस करपाक जाय जाल्यार तुमचो एडवायस कितें आसतलें? टॉप 3 एडवायजीस टू अदर स्टेट्स हू आर गोईंग थ्रू डिफिकल्ट टायम्स. नो, बट माझ्या एडवायस आणि हांव आता बाकीचे सगळे सिनियर मंत्री सगळ्या राज्यात हांवांनी कितें यू हँडल दिस सिच्युएशन, सो व्हॉट हॅव यू लर्न? Okay, learnings, advise me, learnings. I only learned one thing, is that I had one major thing is that the Chief Minister's total support in this war against COVID. Second thing is tremendous amount of support we have got from Union Health Minister Dr. Harshvardhan and from Preeti Sudan, the Secretary Health, Dr. Bhargav, ICMR, and Mr. Shailendra Singh and Mr. Thapare. सगळे आमचे एक टीम जावन आमची सेक्रेटरी हेल्थ, आमचे चीफ सेक्रेटरी, म्हणजे आमच्या तरेन मंत्री कोण, सेक्रेटरी कोण, ह्या तरेचे कांयच भेदभाव न करता आम्ही एक टीम म्हणून करपाचं काम केल्लें आसा. डीन गोवा मेडिकल कॉलेज, आमचे डॉक्टर एडविन आसूं, मागीर आमची डॉक्टर अनार आसूं, आमचो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस, एक टीम म्हणून आम्ही काम केली. पण एक वॉट वी हॅव लर्नड इज टू टेक थिंग्स मोर सिरियसली. सीलिंग ऑफ द बॉर्डर्स वॉज वन ऑफ द थिंग्स विच वी वर स्पीकिंग राईट फ्रॉम द बिगिनिंग. Once corona spread everywhere, if you notice some countries, आम्ही हे सगळे जावची पयली हिडॉन केल्लें, त्या हिडॉना भितर तुम्ही उलयल्ले की सीलिंग ऑफ द बॉर्डर्स इज समथिंग दॅट यू आर प्लॅनिंग म्हणून. 100%. Even now, people are bringing it to our knowledge की vegetable trucks that are coming, लोक त्याच्या भितर बसून येतात.
सो पयर मुख्यमंत्री काय एक सजेशन केल्लें सीएम मातशें प्लीज तुमी स्ट्रिक्ट रावपाची गरज आहा. पीपल ऑफ गोवा लुकिंग एट यू and looking at your leadership, and also people want that you take strict action. And हे जे कोण लोक येता कारण बेळगाव has become our hotspot. It's doubling by the day. As a result, we are covered at one side, we are covered by Karnataka, एक साइड आम्ही महाराष्ट्र, एक साइड आम्ही केरला. आमकां सगळ्या दृष्टिकोनान आम्ही गोवा सेफ दवरूंक जाय जाल्यार गोंयकारान सामके सेफ मेजर्स अडॉप्ट करपाची गरज आहा. आनी आमकां त्याच तरेन फुडें वचपाक जाय जाल्यार हे सरकार जे डॉक्टर प्रमोद सावंत चलयता त्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जायत्यो गोष्टी लोकांच्या हितान काम करचे पडटले. कडक भूमिका घेवंक जाय जाल्यार कडक भूमिका घेवपाची गरज आहा. पूण म्हाजें एक क्लियर मत आहा की सगळ्या गोष्टी करतना वी हॅव टू मॉप अप आवर रिसोर्सीस. वी हॅव टू एक जो मुद्दो आसा, खूब जाण म्हणटात की टेस्टिंगाच्या बाबतींत गोंय मातशें फाटीं आशिल्ल्यान there might be more cases in the society which we have not detected. What do you believe, looking at the situation, whether there are more respiratory kind of problem patients in our hospitals? What is your assessment? My assessment is very simple. That many times there are people who come with different types of bronchial pneumonia and other type of issues. We have seen those people are getting cured, responding to the treatment. आम्ही आता जे प्रोटोकॉल जो तयार केला, तुम्ही जर मणिपाल हॉस्पिटलान गेले का खंयच्याय हॉस्पिटलान गेले, सध्याच्या परिस्थितीत आम्ही फ्लू ओपीडी म्हणून सेपरेटली केल्ले आसा. थंय आम्ही मनशाक चेक करता, एसेस करता, तेका खंयच्या वॉर्डान घालूंक जाय. सगळ्या पेशंटाक तुम्ही आयसोलेशन रुमान घालू शकना. वी हॅव टू डिसायफर व्हॉट इज गुड, व्हॉट इज हॅपनिंग. बट आम्ही ते एक एज अ प्रिकॉशन आम्ही स्वॉब घेताच. पण त्याच बरोबर लेट मी टेल यू वन थिंग इज दॅट today we were concentrating on 7 people based on the history of that person who has come through. And तेजे नंतर आमकां ह्या तरेन आमी फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न केलो की तेंचे जे संपर्कान लोक आशिल्ले ते क्वॉरंटायन आमी केले. आनी एक केले ते दिल्लीच्यान ती तबलिकीचे ते लोक आयले तांकां क्वॉरंटायन केले, ते कोणाचे संपर्कान केले. पूण म्हाजे इतलेच आहा, तुमी जे म्हणटा प्रमोद, इज दॅट गोवा फक्त झिरो जाली म्हणून सेफ ना. आतांच्यान आमी आमचे मॉपिंग अप ऑफ टेस्टिंग हॅज टू बी डन. सो वील एक्चुअली नो वॉट इज द गोवा स्टोरी. अँड दिस इज अ मस्ट. जर इंडस्ट्रीन मनीस येता तेका आमी स्वॉब घेवन तेका टेस्ट करपाक काय हरकत ना, ते करचे पडटले आमकां. अँड करूंक जाय तरच आमी सेफ रावूंक शकता. हय, एक आसा की आतां 20 तारखेसान फाल्यां सावन गजाली स्लोली ओपन जाता. फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट पॉयंट ऑफ व्यू, what is the preparedness required? And with that kind of opening of things, are we prepared? By 21st, our kiosks are getting coming into the state of Goa. We are training our doctors. We are putting certain doctors or dentists. We are trying to see who we should place them there. We are doing online training. We will see that they are placed there. Collection centers are starting. We are having vehicles there. We are putting all what is required to have these smart kiosks in 12 locations. We will start more testing. And we'll have thermal guns. As you know that I've already tweeted and I've already tagged you in the tweet, is that we have already procured 1,000 thermal guns, which will be placed at different health facilities, government offices, and even at the entry points. That will give the first line of check whether the person is running temperature or other things. आणि ह्याच तरेन आमकां एक एक पावल जे कितें आमकां जाय गोंय राज्यान आमकां जे कितें जाय इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिव्ह गियर्स, इन टर्म्स ऑफ थर्मल गन्स, हे आमी आमच्या सरकारान आमकां सहकार्य केल्यामुळे आमचे कडेन सगळे गोष्टी आसा. गोंय राज्याचे सरकार आणि मुख्यमंत्री त्याचबरोबर केंद्र सरकार आमकां पूर्णपणे सहकार्य दिता. आनी म्हणून आमकां आमी ह्या तरेन आमी फुडें वचूं शकले. पूण तुमकां एक सांगता हांव की एक कॉशियस वर्ड ऑफ कॉशन. Just because Goa is zero, we should not be going and asking, saying that Goa is safe. We should now, when you start increasing the migratory labor, testing, मागीर तेजे उपरांत तुम्ही वर्करांची टेस्टिंग, आणि जेन्ना वेब आमचो जो हा टेस्टिंगाचो वाडत वयता तेन्ना कदाचित आनी केसीस आमकां सापडूंक शकता. म्हणून वी शुड बी कॉशियस. And I am fully with the people of Goa, along with the Chief Minister, both of us, we are with the people of Goa in this time of fight against COVID-19. A lot of people are having problems. But sometimes we need to, as a government, take very proactive and very strict steps with support like your channels, like Prudent Media. Your message goes right up to the people. People in the villages also are maintaining the lockdown. In the cities, we need to maintain lockdown. People must go out only if required. And I want to tell you one thing. I want to appeal to the people not to doubt our capabilities of testing. We have got a person from NIV, Dr. Hinge, who's here stationed in the lab. We have got senior doctors. We have split it up into 3 groups. And we want to take our virology lab testing to about 250 tests a day. Now, whatever is being done is being done. Same time, we have got those Molbio machines put in 5. In Mapsa, we have got 2. In Ponda, we have got 2. One we are putting Madgaon, 1 in GMC. We are getting them all. Most of them are certified under ICMR. So all these things we are doing. So what is this whole exercise about? It is about
increasing your span of testing, increasing the spectrum of testing, so that we are able to check what is happening in Goa all around the state, and also keeping a check, if required, checking the person coming into the state of Goa. So now we have to draw protocols as per ICMR guidelines, which we are doing, and I'm sure we'll be successful. I am happy for the moment that we have come to grow, but now hard work starts from here. From here. एक इम्पॉर्टंट गजाल आसा ती म्हळ्यार सीफेरर्सांची आणि नंबर इज ह्यूज. नंबर इज 7,000, 8,000. सरकार कशी पळयता म्हळ्यार सेफ्टी एज वेल एज देअर होम कमिंग, रिपॅट्रिएशन. How are you looking both? How are you combining both, and what are the phases that you are looking at? ना मुख्यमंत्री चर्चेना केंद्र सरकाराकडे तुम्ही पळयले आसतले, मुख्यमंत्री इज इन कॉन्स्टंट टच. गोंयचो मनीस असल्यार ताका आमकां सिक्युअर करचोच पडटलो. त्याच बरोबर करतना माझे सजेशन आसतलें की तांकां ऑफशोर क्वॉरंटायन करप. ऑफशोर तांकां क्वॉरंटायन करून तांचे टेस्टिंग बी करून घेवन तांकां मागीर भितूर हाडपाक काय हरकत ना. पूण भितूर हाडून क्वॉरंटायन करून मागीर ते व्हडले, इट इज अ मॅसिव्ह एक्सरसायज. कारण आतां जे मुंबय ते डॉग जाता थंयचे ते आमी प्रायव्हेट लॅब जे ऑलरेडी रेकग्नायज बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, आमच्या सरकारान टायअप तेंचे कडेन करून तेंचे ते वेगळ्या तरेन तेंचे टेस्टिंग थंय करून जे कितें स्वॉब्स घेवंक जाय थंयचे थंय घेवन मागीर वी कॅन ब्रिंग देम टू गोवा. आमकां ते गोंयान आयिल्ले जाय. त्याच बरोबर एक वर्ड ऑफ कॉशन इज दॅट वी शूड गेट देम टेस्टेड अँड ब्रिंग देम टू गोवा. मुख्यमंत्री सगळ्या दृश्टीन तेंचे काम चालू. लास्टाक ते कोणाचे, ही विल बी समबडीज सन, ही विल बी समबडीज हजबंड, ही विल बी समबडीज ब्रदर, ही विल बी, these are the things that come in front of you as a human aspect of the government, with the Chief Minister in constant touch with Government of India. But my caution is that we need to have a testing set up well in place. We should get them tested and bring them to Goa to keep our figure at zero. एक हे सांगात की लोकांक वालोर दिवपाचो न्ही, ज्या तरेन लोकांनी कॉपरेट केला. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 90% तरी लोकांनी सामकी कॉपरेट केला, प्रामाणीकपणान कॉपरेट केला. सो लोकांक वालोर दिवपाचो 101%. गोयचे जनता जनते सहकार्य नसल्यार कोण काय करू शकना. तुम्ही कितलेय लॉकडाऊन, कितलेय निर्णय घ्या, पण आमच्या सरकारान आणि आमचे मुख्यमंत्री, त्याच बरोबर आमची गोयची जनता, आमचे डॉक्टर्स, आमचे फ्रंटलाईन वर्कर्स, हेंका क्रेडिट दिवंक जाय. आम्ही मंत्री म्हणून क्रेडिट घेऊ शकना, कारण जे फुडें रावन काम केलें. क्रेडिट तुमकांय आसा, हांव सांगता प्रामाणीकपणान. कारण ज्या सिरियसनेसान तुम्ही काम केला, ज्या सिरियसनेसान तुम्ही कोऑर्डिनेट केला, because I want to tell this to people also very seriously. कारण म्हाका याद जाता, गोवा was the first state to take proactive measures, including स्कुलां बंद करपाची गजाल म्हाका दिसता देशाक 4 दिसां उपरांत जाली, 4 दीस पयलीं गोंया भितर जाल्ली. तुम्ही आमी स्टुडिओ हेड ऑन केल्ले, जे म्हजेंय म्हाका दिसता लास्ट हेड ऑन स्टुडिओतले. ताजे उपरांत आमी सगळे अशे स्कायपाचेर करपाक लागले. तेन्ना तुम्ही सांगिल्लें की द नेक्स्ट स्टेप इज टू सील द बॉर्डर्स, वी शूड बी प्रिपेर्ड फॉर इट म्हणून. सो ही जी पॉलिटिकल विल आशिल्ली आणि हे जे पॉलिटिकल विजन आशिल्लें की दिस इज द पाथ, ऑल्दो खडतर जरी असलो तरी ह्या वाटेन वचची पडटलें. म्हाका दिसता त्या खातीर जितली आमी गोंयची जनतेची तोखणाय करतात तितलीच तुमची हेल्थ मिनिस्टर म्हणून करपाक जाय. पण मुख्यमंत्रीन बी ते निर्णय घेतले न्ही. मुख्यमंत्रीन पहिले निर्णय घेतले. लोकांक दिसले की आमी अननेसेसरी वे गेटिंग हायपर. पण एक हांव सांगूंक सोदता की गोंयची जनता इज one of the most amazing population, I mean people in the state of Goa. People of Goa are unique and very supportive, and they have understood the seriousness, and they in their own little way, whether it's a housing society, whether it's a poor man in the village, they have been taking proactive steps at their own. We have to thank everybody that we have now come to zero. Let us all be united to keep this figure at zero. Take proactive steps. The Chief Minister, when he took the decision, everybody thought that why is he taking such a decision? Many times when I said something, people said, why is the health minister getting so excited about wanting to cancel certain events? But what happens is that we have all worked as a team. It's a happy moment for the whole team. It's a happy moment for every citizen in Goa that we are at the moment at zero. Let us all be united now, come with proactive steps. Be rest assured, we are going to use innovation, we are going to use technology, we are going to do testing. And the more the testing we do, the more promptly we can identify a case and treat the case and then keep Goa safe. आता लास्ट प्रश्न म्हजो, ओपनिंग अप जेन्ना आमी उलयता आता तेन्ना व्हॉट इज द सिनारियो यू आर एनविसाजिंग? जेन्ना आमी शटिंग डावन उलयताले, म्हाका दिसता दॅट युअर इंटरव्यू बिकेम व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड विच इज द बेंचमार्क नाव इन दीस इंटरव्यू. आमी आतां 20 तारखेचेर पावल्यात. सो लेट मी आस्क यू, जेन्ना ओपनिंग अप आमी उलयता की मागीर शाळा जावं, कॉलेजीस जावं, बाकीची प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन्स जावं, how are you envisaging this journey now?
MAHचे गायडलायन्स आनी एंटरटेनमेंट खंयच बरोवंक ना. माझे मत हा की आयज केरळाची एक हे जाला की रेस्टॉरंट, म्हाका आय एम टोटली अगेन्स्ट ऑल दॅट. म्हाका तरी दिसता की आमी मॅन्युफॅक्चरिंगचेर कॉन्सन्ट्रेशन करपाची गरज आहा, कारण आमचें राज्य चलोवंक जाय. Manufacturing, they have to do it in such a way as per the guidelines that are given. There is a SEC committee and the chief minister, they take appropriate decisions, and also how to give passes to them and with social distancing. I feel when you do that, our stress should be more on getting the industrial sector back on track, so that revenue generation is also there. State also has to sustain. In order to fight this war against COVID, you cannot eat life and livelihood both have to go hand in hand. Though Honorable Chief Minister of Delhi today has said that he has to take, because Delhi is very compact, so each state is taking its decisions based on the present situation there. And today my only appeal would be, and publicly I would like to thank the party leadership and the Chief Minister for supporting in a very big way the health ministry and my leaders in Delhi, right from Mr. Amit Shah ji to the Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who, if you look at his video conferencing, it was so educated and down to earth, and he's a different type of a leader, and I'm very proud to be a part of his party. And most importantly, our health minister Dr. Harshvardhan, secretary, chief secretary, and कॉलेज तुम्ही केन्ना सुरू जाता कशी पळयता? जुना माझे मत इतलेंच आहा की सध्याचे परिस्थितीन जे देशान आयज तुम्ही जेन्ना लायव्ह ऍपार चलात, आयज 16,000 पावपाक आयल्या. 3 मेचे पयलीं 20-25,000 क्रॉस जावन वयतले. अँड म्हणून भुरग्यांक कॉम्प्रोमायज करून तांकां शाळा बिळा सध्याच्या परिस्थितीन म्हाका दिसना आमी जितके ऑनलायन जावं शकता करपाची गरज आहा. म्हाका दिसता की इंडस्ट्रियल सेक्टराचेर चड भर दिवन इंडस्ट्रीज कशे चलप अँड विथ ऑल द नॉर्म्स अँड गायडलायन्स ऑफ MHA ते पाळून म्हाका दिसता ते डिसिजन सरकारान घेतला. Public transport, airports, what is your timeline? I feel public transport and all this interstate transport and all these things should be on the back burner for the time being, because this will only lead to bringing more people. तुमका एक सांगता हांव, दिल्ली, मुंबई बी सगळेकडे हॉटस्पॉट जाल्या. चडशे लोकांची घरां हांगा, थंयच्यान ते हांगा येवन सेटल जावपाक पळयता थोडे महिने, and that will only open a Pandora's box. तुम्ही जेन्ना कोविड नेगेटिव्ह कितें तरी अरेंजमेंट आसूंक जाय, जे खंय गोंयान मनीस येवपाचे पयलीं तेजे कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेशन जावंकूच जाय. आणि लास्ट बाकी एकच गजाल जाल्यार यू स्टील स्टिक टू युअर टायमलायन रिगार्डिंग टुरिझम की नोव्हेंबर डिसेंबर मेरेन कांयच चिंतप ना म्हणून? ना, टायमलायन म्हाजो टायमलायन न्हू ते कित्याक कोण भोंवतलो आनी कोण भोंवतलो तो प्रश्न आहा. तो टायमलायन आमी ओपन केल्यार बी कोण वयतलो भायर? सगळ्यांक भंय निर्माण जाल्ले आसा. प्रत्येक मनीस जर तितके लोक जर गोंयान येवंक ना तर परिस्थिती परत बिकट जातली. Thanks a lot. सांगा. Now, earning has to be there for the industry. They're taking a very bad hit. You feel bad, but it's just nothing we can do at the moment. हांव कोणाकडे एक ड्रायव्हर कडे उलयतालो मुंबय, तर हॉटेलां बी बंद केल्या. आयज तुमच्या गोंयान विमानतळ कुलूप मारल्या. ह्या तरेचे गोष्टी आयज जाल्या. केन्ना आमी विचारूच करूं ना जगभर ह्या तरेचे. म्हाजो एक कॉन्सियर्ज, हांव अमेरिकेक वयता तेन्ना ते हॉटेलान रावता, तो म्हणटा आमी घरा चावन अनपेड लीव. हॉटेलाक लॉक कुलूप मारल्या. आनी लंडन आनी कोणाक फोन केलो, तो आनी थंय कुलूप मारल्या. म्हणजे हे कुलूप मारप आनी कुलूप मारून हांकां अनपेड लीवचेर धाडप केन्ना कोणी चिंतूंक नाशिल्लें. म्हाका तरी दिसता की म्हाका जर तुमी फ्री तिकीट बी दिल्यार हांव गोवा काय सोडून खंय वचपाचो ना सध्याच्या परिस्थितीन. हा थंय बरो आहा. म्हाका दिसता पयली फावट आमी क्वॉरंटायन ना म्हटल्यार बी आमी क्वॉरंटायनूच जाल्ले आसा. पण one has to be cautious. This is a very dreaded disease. This is no cure. Till there's a cure in front of us, we should all live our lives. And ultimately, what have we come to? All of us have come to basics of life. जेवपाक गेल्यार बी बेसिक्स, रावपाक गेल्यार बी बेसिक्स. म्हणजे सिम्प्लिसिटी लायफान म्हाका दिसता जे गरज आशिल्ली केन्ना अशें दिसता म्हाका की आमकां कळपाक लागल्या इम्पॉर्टन्स अँड व्हॅल्यू ऑफ थिंग्स. व्हॅल्यू पयलीं आमी फोनार बसतली खुबश्यो गजाली ग्रांटेड घेताले. चडशे गजाल्यो लांटेड. फाल्यां न्हावपाक गेलो, लायट ऑन सोडून वचप. आतां पयली फावट वचून सगळें बंद करून भायर सरता. म्हणजे सगळे इलेक्ट्रिसिटी पासून, पाणीचो वापर पासून सगळे इन मॉडरेशन. म्हणजे मनस्थिती, माइंडसेट चेंज जावंक लागला सगळे. माइंडसेट चेंज जावपाक लागला. आय थिंक वायटांतल्यान केन्ना बारीक थोडी गजाली बरी जातात त्यो म्हाका अशी दिसतात. So thanks a lot for talking to us because this broadcast I think will be very important for the entire population of Goa. आमकां सहकार्य ह्या तरेन तुमचो आसचो आनी लोकांक तुमच्या माध्यमांतून म्हायती दीत आमी रावतले. Thanks a lot for talking to us. All the best and we are all together, so let's fight it together. आणि एक गोंय सांबाळया. आणि तुम्ही जे आसा म्हाका दिसता की
बऱ्याच लोकांक तुमचें तोंड पळोवन इल्लो चड धीर येतलो. सो थँक्स अ लॉट. थँक्यू सो मच. थँक्यू.